ते एक अशें आसा की ही काळा बोर्डाची मिटींग 2013 पहिली मिटींग जाल्ली. ताजे नंतर काळा बोर्डाची मिटींग जावं नाशिल्ली. सो आमी बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट केलो आणि काल ताजी ह्या नवीन बोर्डाची पहिली मिटींग आणि एकंदर काळा बोर्डाची दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. आता काळा बोर्ड म्हणना फुडें ताजे अंडर काळाची जी एरिया आसा ती जवळजवळ 14,500 हेक्टर्स आसा. त्या एरियेत सुदारणा करपा संबंधी किंवा शेतकरी लोक जे आसात तांकां प्रोत्साहन दिवपा संबंधी तांकां मोटिवेशन करपा संबंधी जे जे कितें सरकारनी स्किमी राबोवपा जातल्यो ते मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं किंवा आमचे डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट आसूं किंवा एनिमल डिपार्टमेंट आसूं किंवा फिशरीज डिपार्टमेंट आसूं ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां सगळ्यांक गायडन्स मोटिवेशन ट्रेनिंग हे सगळें दिलें वतलें. हातूंत भितर ICAR आसा तेय बी सहभागी जातले आणि हे करता आसतना गोंयच्या हद्दी भितर जे कॅनल आसात आणि कॅनलाचे डिस्ट्रिब्युटरी आसात तांची रिपेर काम आमी हाती घेतिल्लें आसा. 2025 आनी 2026 म्हटल्यार हे रिपेर कॅनलाचे रिपेर वर्क्स आनी डिस्ट्रिब्युटरी वर्क्स आहा पळय न्ही ते पूर्ण जातले. जेणे करून सिपेज जे आसा ती सिपेज कमी जातली, सामकी कमी जातली आणि लोकांक वेळोवेळी जेन्ना उदकाची गरज आसा तेन्ना लोकांक उदक मेळटलें.